लोकसभा अधिवेशनात विधेयक सादर करून खणी सुरू करपा खातीर कायदो करात नाजाल्यार आमची दिल्ली धडक निश्चित। दिल्लीच्या धरणे आंदोलनात सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांक वांटेकार करून घेत आंदोलनाचो आवाठ वाडयतले खण पिडिस्तांनी सरकाराक निमणी शिटकावणी दिल्या। गोंयचे सुमार 1000भर खण पिडेस्त डिसेंबराचे 5 तारखेक दिल्ली वचपा खातीर भायर सरतले। आदी जाहीर केल्ल्या प्रमाण जंतर मंतराचेर 11, 12 आनी 13 वेर धरणे धरतले अशें कामगार फुडारी पुती गांवकार म्हणटा। आंदोलनात वांटेकार जावपा खातीर शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय राउत हांकां उलो मारला। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोंयांत येवपाचो आसा, ताकाय मेळटले अशें ताणें सांगलें। तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक लास्ट विनंती करपाक आसा, आव्हान करता की बाबा हे जे अमेंडमेंट कितें आसात ते एकदां तुमी क्लियर करात आणि पार्लमेंट सेशनात हाडून ते अमेंडमेंट करून घेत आणि मायनी सुरू करात गोंयच्यो, होच आमकां तांकां रिक्वेस्ट आसा। हांगाच्यान पयली बॅच 6 तारखेक भायर 5 तारखेच्यान भायर सरतली, 5-6 किंवा जशें आमकां रेल्वे ट्रेन अवेलेबल करून दितली त्या प्रमाणे आमी 6 तारखेच्यान किंवा 5 तारखेच्यान सुरू करतले। 11, 12, 13 दिल्ली कार्यक्रम जातलो आणि त्या दिल्ली कार्यक्रमाक आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इन्क्लुडिंग शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, राहुल गांधी, मागीर आपाचो अरविंद केजरीवाल, शिवसेनेचो राउत हांकां सगळ्यांक आमी आपयल्ले आसात। गोंयचे जे कोण राजकीय नेते आसात तांकांय आमी आमंत्रण दिल्लें आसा। आमी 1000चे टार्गेट आमचें आसा। तिकेटी कितल्यो मेळटल्यो आतां ऑलरेडी 500च्यो तिकेटी आमच्यो कन्फर्म आसात, बाकीच्यो तिकेटी कश्यो मेळटल्यो तेच्या प्रमाणे अवलंबून आसा। खण पिडेस्तांची अर्थीक स्थिती सध्या वायट आशिल्ल्यान लोकां कडल्यान पयशे एकठे करून दिल्लीची तिकेटां काडटले अशें पुतीन सांगलें। पळयात तो कितें म्हणटा तो। वर्करांनी 1 डे कॉन्ट्रिब्युशन ऑलरेडी काढलेले आसात, एक दिसाचो पगार सगळ्या वर्करांचो। आणि 1 तारखेच्यान म्हापश्याच्यान आमी झोळी घेवन सगळे एरिया जे आसा मायनिंग बेल्ट आसात ते झोळी घेवन सगळे कडेन बसतले, म्हणजे भोंवतले आणि थंयच्यान लोकांक कडेन मदत मागून ते लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी कलेक्ट करतले। धारबांदोड्याचो प्रोग्राम म्हणजे जसो निधी आमी म्हापश्याच्यान गोळा करतले तशे 2 पार्ट करतले। एक पार्ट नॉर्थाच्यान सुरू जातलो म्हणजे म्हापश्याच्यान आणि दुसरो पार्ट जो आसा तो धारबांदोड्याच्यान केप्यां पर्यंत वयतलो। आणि नितीन गडकरी येवपाक धारबांदोड्या कितें तरी फोन तेन्ना आमी नात, लोक जे डिपेंडंट आसा ते डिसिजन घेतले, कितें घेतले ते पळय। पूण तांकां लोक तांकां विचारपाची तयारी करतले की तूं अमेंडमेंट करतलो की ना इतकें आमकां सांगा। जे आतां लोकसभेचें अधिवेशन जे जातलें, पार्लमेंट सेशन जे जातलें त्या पार्लमेंट सेशनात तुमी अमेंडमेंट हाडटले की ना इतकें आमकां सांगा। हे लोक थंय ताका विचारपाक येतले। पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब।